1 Samuel chapter 31 जिल्बोआंत झूज आनी सावलूचें मरण. फिलिस्तेवकारांनी इस्रायला आड झूज मांडले. इस्रायली मनीस फिलिस्तेवकारां सरशिले पळून गेले, पूण ते जिल्बोआ दोंगरार मरून पडले. फिलिस्तेवकार सावलू आनी ताच्या पुतांचे फाटीक लागले, आनी तांणी जोनातानाक, अभिनदाबाक, माल्कीशुआक ह्या सावलूच्या पुतांक मारून उडयले. सावलू भोंवती लढाय बरीच जोरान चलताली. धनुर्धार सैनिकांनी सावलूक धरलो, आनी तांच्या मारान सावलू बरोच जखमी जालो. तेन्ना सावलून आपल्या हातयारांक वरप्याक म्हणलें, तुजी तलवार भायर काड आनी ती म्हजे कुडींत रिगोय, नाजाल्यार सुनोत करूंक नासलोले येवन म्हजे कुडी तलवार मारीत आनी म्हजीं फकाणां करीत. पूण ताच्या हातयारां व्हरपी भुरग्यान हें केलें ना, कारण तो बरोच भियेल्लो. म्हणटच सावलून तलवार घेतली आनी आपूण स्वता ताचेर पडलो. तेन्ना सावलू मेलो म्हूण ताच्या हातयारां व्हरप्यान पळयलें, आनी तोवूय तसोच आपले तलवारीर पडलो आनी ताचे बरोबर मेलो. हे पोरी सावलू, ताचे तेगूय पूत, ताचीं हातयारां व्हरपी सगळे ताचे मनीस त्याच दिसा बरोबर मेले. जेन्ना फाल्क्याचे आनी जॉर्दनाचे दुसरे वाटेन आसलोल्या इस्रायली लोकान इस्रायली सैनीक पळून गेल्यात ते आनी सावलू आनी ताचे पूत मेल्ल्यात म्हूण पळोवन, तेन्ना तांणी आपले नगर सोडून पळापळ काडली. दुसऱ्या दिसा मरून पडलेल्यांची हातयारां व्हरूंक आयले तेन्ना तांणी जिल्बोआ दोंगरार सावलू आनी ताचे तेगूय पूत मरून पडल्यात तें पळयलें. तांणी सावलूची गोमटी कातरली आनी ताचीं झुजाचीं हातयारां काडून घेतलीं, आनी ह्यो वस्तू घेवन देवांच्या घरांत आनी लोकां मदें परगोटणी करचे खातीर फिलिस्तेवकारांच्या आख्ख्या घरांत भोवाडो मारलो. तांणी ताचीं हातयारां आस्तार्ते देवीच्या मंदिरांत दवरलीं आनी ताची कूड बेतशानाचे वोंवतीर खेळायली. जेन्ना जाबेश गिलियाद गांवांत रावपी लोकांनी फिलिस्तेवकारांनी सावलूक कितें केलां तें आयकलें, तेन्ना सगळे बोलवंत मनीस उठले. सगळी रात चलून ते बेतशानांत पावले. तांणी वोंवती वयल्यो सावलू आनी ताच्या पुतांच्यो कुडी काडल्यो आनी त्यो जाबेशांत हाडून थंय त्यो लासल्यो. उपरांत तांणी तांच्यो अस्थी घेतल्यो आनी जाबेशांत एका झाडा मुलाक पुरल्यो, आनी तांणी 7 दीस उपास केलो. देवाचें उतर हें.